Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. I've been coming here for around, I think last 10-15 years. I stay in Utorda, and what I've seen is in all the other beaches, mostly the entrance is good, and as you know, the first impression always the best impression, but when you enter Utorda, you see things like rocks and dirty water which passes. So I've been coming here 15 years, as I mentioned, but all my parents who are around close to 70 now, they have been coming for last 40-50 years, and they find this very pathetic because first of all, there are all the rocks and they can get cuts, and the other is the water is very dirty, and I don't know, probably someone is sending their sewage also, so it can have a lot of effects, a lot of bacteria, so it's not good for them and not good for even kids. So I feel the concerned authorities should do something about it, maybe build a bridge for the locals as well as the tourists, and make Utorda beach clean and green. So that's work करून शकतो आणि वर्क करून गेल्यार हें सगळें हो सांकोळ बांदलो तो मोडून पडला आनी सगळीं फातर हिंगा थिंगा पडलेले आहाय. सांगूंक जायना केन्ना पांयां अड्डत आनी कितें घडत तें. तेचेच मुखार गेल्यार एक ट्रेंच आहा पळय सारकी उदक आसता ते तितूंतल्यान उदक सगळें मेळ्ळें येता काळें कशें. कोण जाणा तें उदक कसलें तें सुयेचें आनी कसलें म्हूण, कित्याक थिंगासून येता तें जिबाब आहा ते सायडीनसून सगळें ते पळयनसान येता तें. पूण तें सगळें काळें आनी तितून पांयां घालत जाल्यार आमी नको कितें जाता तें आमचे पांय आमी घरा वचून धुवचे पडटात ते पांय. तर हांव मागता आमचे ऑथॉरिटी आहा ती टुरिजम डिपार्टमेंट हांव मागता की तांणी हें पळोवन तें येवन हिंगा कितें जालां तें. उतोर्डा बिचीर वचपाक थिंगा एक नाल्ल आहा, बरो व्हडलो नाल्ल आहा तो, आनी आमी तेजो 2 वर्सां सुमार जालीं तेजो WRD आनी दाखोवन तेजो एस्टिमेट करून तो आख्खो नाल्ल बांदपाक केला आमी रॉयल ऑर्चीड आनी कॅनल वता तेशून बरो व्हडलो आनी तो नाल्ल आहा थिंगा रोड आहा, बिचीर वचपाक रोड आहा थिंगा तो क्रॉस जाता. 1-2 वर्स फुडें पंचायतान कोण मेंबरान दोन हॉटेलाक थोडे कितें सपोर्ट घेवन तेणी थिंगा एक ब्रिज एश केल्लो रबल घालून, पूण तो तेंगे ब्रिज सारको जावना. तो आतां ह्या पावसाचे गेलो पयर म्हाका तेणी लोकलान थिंगा कॉल केलें थिंगा यो आनी चोय म्हूण कितें थिंगा वचपा आटना रबल वयर येयलें. हांवें वचून इन्स्पेक्शन केलें आनी आमगेली फायल WRDचे ती एस्टिमेट करून सगळें जालो आहा, रेडी आहा, पूण फकत आमी CRZ NOC जाय. ही फायल CRZ गेलो आहा. आतां आमी ती फॉलो अप कोताय. CRZ NOCs मेळ्ळे म्हणटरी WRD काम हें करून आमी ती कालवट कोतले आनी आख्खो नाल्ल म्हाका तो अरावंड मोर दॅन 2 crore एस्टिमेट आहा तेजो सगळो नाल्ल आमी बांदपाक गेलो आहा. तो CRZ NOCs मेळ्ळे म्हणटरी तो कंप्लीट जातलो.